भर लोकवस्तीत बिबट्याचो संचार आशिल्ल्यान मुळगांवच्या लोकांमदीं खवदळ पडिल्लो। रातच्या वेळार बिबटो एका पाळिल्ल्या सुण्याक धरून वतनाचें दृश्य सुमार 10 दिसां पयलीं सीसीटीव्ही कॅमेरात शूट जाल्लें। ताचे उपरांत फाटल्या मंगळारा रान खात्यान गौरेश परब हांच्या घरा फाटल्यान सांपळो लायिल्लो। त्या सांपळ्याक हो बिबटो आडखलो आनी लोकांक मनांतलो भंय पयस जालो। पडान आमच्या कुत्र्याक व्हरून तेका मारलेलो आणि ते जाल्लो इन्सिडंट लास्ट 5 तारखेक आणि आयज 15 तारीख, सो ऑलमोस्ट 10 दिसांनी तो आयज सकाळी ट्रॅप जाल्लेलो आसा। तेणे आयज येतना असो येयलो आणि हांगासर केज आसलेली, ही पेट्याची केज आसलेली, तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक पेटो हाडलेलो आणि हांगासर आयज लेपर्ड गेलो तेका अटॅक करपाक आणि तो आयज बऱ्या भशेन ट्रॅप जाल्लेलो आसा। हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, तशेंच मिडियाक जेणी ह्यो सामको व्हिडिओ व्हायरल करून आणि सामकी मिडिया इतकी न्यूज व्हायरल केली की तो आयज बऱ्या भशेन ट्रॅप जाल्लेलो आसा। आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सद्दी रातचे येवन पिंजरो सारके सेट करून वयताले, सकाळी येवन परत पेट्याक भायर काडून पेट्याची सुद्दां बरी केअर घेताली। पेटो सुद्दां आमचो आसा तर हांगासर, सो हांव सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच। फाटले 15 दीस मुळगांव वाठारांत धुमाकूळ जाल्लो बिबटो निमाणे सांपळ्यात अडकलो। फाटल्या मंगळारा रान खात्यान मुळगांव गांवकर वाड्याचेर सांपळो लायिल्लो। ह्या सांपळ्यात काल मध्यान राती सुमार 3 वरांचेर हो बिबटो अडकलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। फाटले 15 दीस ह्या बिबट्यान मुळगांव वाठारांत धुमाकूळ घाल्लो। एका सुण्याक धरून व्हरतनाचे व्हिज्युअल सीसीटीव्ही फुटेजीत चित्रीत जाल्ले। ह्या बिबट्याक लागून मुळगांव वाठारांत भंय पातळिल्लो। हो बिबटो आतां सांपळ्यात अडकिल्ल्यान मुळगांवच्या लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या। हो बिबटो फिमेल आशिल्ल्याची म्हायती मेळटा। बिबटो सांपळ्यात अडकलो अशी म्हायती मेळटकीच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग मुळगांव येवन बिबट्याक घेवन गेले। बिबट्याक खंय व्हेला ते विशीं अजून म्हायती मेळूंक ना। उबंधक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।